क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळेच येतलो हे कोण आडोवपाक शकना। धारगळे स्टेडियमाची जमीन एक्वायर करपी हांव केन्नाय काम सुरू करूं येता, मात तशें काम जाल्लें दिसना। आयुष हॉस्पिटल सुद्दां उबें जाला हे ह्या बाबू आजगांवकाराक लागून म्हण आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। धारगळ म्हणतो पळय स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम हो धारगळच येतलो, कोण स्टॉप करूं शकना। कित्याक म्हणटा तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर कारण धारगळ क्रिकेट स्टेडियम हा तो जागो हांव दिवपी, सारकें कळ्ळें तुका। जो आयुष हॉस्पिटल आनी हें जें उबें जाला हें बाबू आजगांवकारा खातीर। आज म्हाका सांग एक 10 लाख एक लाख सुद्दां स्क्वेअर मिटर दितलो केदो व्हडलो आवाज जाता। ह्या स्टेडियमाक 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आमी दिल्लो आनी तो हांवें एक्वायर केल्लो जागो। कॅबिनेटान पोजिशन तेंच्या हातान दिला GCAक, तेंच्यान फाल्यां फावंडेशन घालपा जाता फाल्यां, पूण तो मुवमेंट आतां तेंच्यान करपाचो हांव ना भितर। आयज जीत देखून म्हणटा धारगळ येता म्हणून उमेदीन आसा ना तो बाबून आयलो येवपाकच म्हणून. जाय आनी कोण ना म्हणून सांगू शकता हांवें हाडूं ना म्हणून, कोण ना म्हणूं शकता।